नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। पूजा शर्माचे जामीन अर्जावेली सुनावणी सोमाराय चलतली। शर्माचो आदोगाद म्हणटा तपासांत येता राजकीय हस्तक्षेप। शेतकारांनी घातिल्लो आड मोडून वेदांतान सुरू केली मेन येरादारी। शेतकारांची वेदांता आड पुलिशेन कागाळ। वेदांतान मालमत्तेची नाशाडी केल्ल्याचो आरोप। धावे उपरांत गोंयच्या भुरग्यांनी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करची। शिक्षकांनी भुरग्यांक मार्गदर्शन करचे। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे आवाहन। वागुरे सत्तरीच्या वागरेश्वर देवळात चोरी। गर्भकुडीचे दार फोडून फारायले सुमार 70,000चे सामान। पोलीस सोदतात चोरांक। निमणे कन्हैया कुमार हिट अँड रन प्रकरणात मायणा कुट्टरी पोलिसांनी अनवळखी मनशा आड केलो खुनाचो गुन्यांव नोंद। कुडीचेर केल्ले धारदार हत्यारांनी वार। सत्तरीन उटंगार कितलेशेच कडेन पडझड। माळोले सत्तरी सरकारी बाय कोसळ्ळी। दुर्गाय मोडली। निमणे रितेश नायकाचो फोंडे नगराध्यक्ष पदाचो राजीनामो दिनाशिल्ल्यान सत्ताधारी नगरसेवकां मदीं आशिल्ली चलबिचल। राना खात्या आनी गोमंतकाचो काणकोणा जालो स्नेह वन महोत्सव। रान खात्याच्या अधिकाऱ्यां सयत एस आंगले हायर सेकंडरीचे भुरगे जाले वांटेकार। आता खबरो विस्तारांत। आजगांव घर मोडपाच्या प्रकरणात पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनावेली सुनावणी सोमारा मेरेन फुडें धुकल्ल्या। पूजा शर्माच्या वकिलान तिका जामीन मेळचो हाचे खातीर पुराय यत्न केलो, पूण सरकारी वकिलान पूजाच्या जामिनाक हरकत घेतली। घर मोडपाच्या प्रकरणाचो तपास स्वतंत्रपणान जायना। पूजाक अटक जावची हाचे खातीर राजकीय हस्तक्षेप जाला। ताका लागून तिका अटकपूर्व जामीन मेळचो असो युक्तिवाद पूजा शर्माच्या वकिलान केलो, पूण घर मोडपा फाटल्यान पूजा शर्माचोच हात आशिल्ल्याचो दावो करीत सरकारी वकिलान तिच्या जामिनाक हरकत घेतली। ॲडव्होकेट सुरेंद्र देसाय या संदर्भात आर्ग्युमेंट करता त्यांच्यानी सरळ सांगलेल्या की ह्याच्यान बहुतेक खूप पॉलिटिकल हस्तक्षेप आणि हेज्यान काही राजकीय नेते इन्वॉल्ड आणि आपल्याक गव्हर्मेंट मशिनरी यूज करता की आपल्या पूजा शर्माक अरेस्ट करपा खातीर, त्यामुळे तिका बेल दिवची। पण यावेळेक गव्हर्मेंट ॲडव्होकेटान ताका विरोध केलो की तिका इंटरीम बेल दिवची न्ही, कारण शी इज अ मास्टर माइंड बिहायंड दीस डेमोलेशन। आणि आता हियरिंग सध्या चालू आसा। काल पासून सुरू जाल्ली सुनावणी आज सुरू आशिल्ली तेन्ना काही मुद्दे असे येयले की हेज्यान MLA शिवोलीची MLA डिलायल लोबो थंय गेल्ली पयलीं आनी ताज्या उपरांत मायकल लोबो येयल्लो आनी ह्या दोगांनी मागीर CMाक कॉल करतकूच CM त्या दिसा नाशिल्लो, मागीर तो दुसऱ्या दिसा येयल्लो। दुसऱ्या दिसा येतकूच CMान तांकां एश्युरन्स दिलें की गव्हर्मेंट मदत करून तुमकां परते घर सारकें उबें करून दिता म्हणून। मीन टायम ही प्रांशी आगरवाडेकरान आपले जी कंप्लेंट आसा ती विथड्रॉ करपा खातीर क्रायम ब्रांचीन एफिडेवीट फायल केलें की आपल्याक ही केस फुडें चलोवपाची ना। पण CMान तेन्ना स्टेटमेंट केलो की आमी हेचे इन्वेस्टिगेशन सखोल करतले आनी हेज्यान जे कोण इन्वॉल्ड आहा तांकां आमी कारवाई करतले म्हणून। त्यामुळे हो सगळो जो पळोवपाक गेल्यार हो सगळो हस्तक्षेप राजकीय सुद्धा आसा असो दावो आयज ॲडव्होकेट सुरेंद्र देसायन केला। पूजा शर्माचो वकील सुरेंद्र देसायान आयज आपलो युक्तिवाद पुराय केलो। आता सोमारा जावपी सुनावणेत क्रायम ब्रांच आपली बाजू मांडटले। सोमारा जावपी सुनावणेत पूजाक जामीन मेळटलो काय ना काय परतून सुनावणी फुडें धुकलतले ते पळोवचें पडटले। आयज ही सुनावणी सुरेंद्र देसायन पूर्ण केली आणि आता येता सोमारा परती सुनावणी फुडें उरली तेन्ना सरकारी वकील हे आपले SITच्या बाजू मांडटले। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।
वेदांता कंपनीन खण मालाची येरादारी सुरू केल्ल्यान पिळगांवच्या कोमुंदात आनी शेतकारांनी दिवचल पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या। पिळगांव कोमुंदात मालमत्तेची नाशाडी करून वेदांतान खण मालाची येरादारीक सुरवात केल्या, देखून तांच्यांनी पुलिशे कडेन कारवायेची मागणी केल्या। पिळगांवच्या शेतकऱ्यांचो मिनाचे येरादारीक खर विरोध आसतना निमणे वेदांता कंपनीन खण मालाच्या येरादारीक सुरवात केली। NSP प्लांट ते सारमानस जेटी मेरेन खण मालाच्या येरादारीचो मार्ग आसा। काटेरी कुंपण मोडून वेदांतान मिनाच्या येरादारीक सुरवात केली। वेदांताच्या ह्या प्रकाराक लागून पिळगांवचे कम्युनिदाद तसेच शेतकऱ्यांनी तिळक उक्तायली। तांच्यांनी दिवचल पुलीस स्टेशनात वचून थेट वेदांता आड कागाळ नोंद केली। आमचे मालमत्तेची नाशाडी केल्यात तेन्ना पुलिशेन तांचेर कारवाय करची आणि काटेरी वय मोडून उडोवपी मशिनरी जप्त करची अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केल्या। आम्ही आता सकाळी सगळी तयारी केली आसा आनी तेन्ना ट्रान्सपोर्ट चालू केलो आमच्या भितर। लोक सारको असो चवटोवन पडलेलो आनी दुसरी गोष्ट तेंच्यांनी आमची खूब घातलेली, ती वय केल्ली, बंद केल्ले, सगळे तेंच्यांनी मोडून उडयले। ना कोणाक सांगिनासतना, ना कोणाचें परमिशन घेनासतना आपल्याक जाय पळय तशें तेंच्यांनी हें केलें। आतां तेंच्यांनी बेग्यानच्या बेगीन ती मशिनरी बीन हांगा हाडून तेंच्यांनी सीज करपाची पुलीस स्टेशनाक। आनी आमकां बेग्यानच्या आमी सोमारा तयारी केल्या, सगळी शेत लावपाची आतां तें। आनी कंपनीन ते बेग्यानच्या बेगीन सगळें कितें केल्लें आपलें जिथे कॉन्क्रीट घातलेले सगळे काढून त्यांनी उडोवचे भायर काढून, म्हणजे आजवर ट्रान्सपोर्टेशन सुरू केलं चालू केलो। कोणाक सांगिनासतना हे केनासतना। तुमचो सामको विरोध आसतलो? आमचो विरोध हा ताका पयलीं पासून विरोधच आहा। तो सगळो बेकायदेशीर आसा, कित्याक तेंच्यांनी आयज तांकां जे हायकोर्टान जे कितें कंडिशनां घालून दिल्ली की तांकां ते कितें रोडार मेंटेन करपाक जाय, रोडार कॅमेरा लावपाक जाय, जे कितें रेबो जातलो कितें तो आयज थंय परिस्थिती सारमाचेर अशी जाल्लेली आसा, टू व्हिलराक तर चलपाक परिस्थिती ना। आयज आमचे कडेन फोटो आसा त्या जाग्याचे, जाल्यार अशे परिस्थिती आमी कशें जगपाचें सारमाचेर? सारमाचेर 200 मिटरा भितर जर घरा जर ते म्हणटा सरकार कोर्ट म्हणटा कितें जर हांकां लीज दितना तांकां सांगलेलें आहा कितें की 200 मिटरां घरां आसपाक जायना म्हणून, जाल्यार आयज सारमाचेर आमची सगळीं घरां 10-10 मिटराचेर आसा, 15-20 मिटराचेर आसा। ते सारमाचे कारण करपाचें कितें? धुल्लो खावपाचो? कितलीं वर्सां जालीं आयज, 7 डेकेड जाले, 8 डेकेड जाले म्हणटा मायनींग चलता, पूण आमकां तेजो बेनिफीट पिळगांवकारांक आनी सारमाचेर कांयच मेळलो ना। तेन्ना आमच्या आतां सरकाराक आनी आमच्या मामलेदार सगळ्यांक आमचे विनवणी आसा की आमची शेतां आमच्या ताब्यात दियात। आमी तुमचे कळकळीची विनंती करता, कित्याक आमकां शेता शिवाय आतां मार्ग ना, कित्याक मायनीन आमचे सगळे काबार केल्लेले आसा हांगा। तेन्ना आमी ती शेतां लावन आमच्या भुरग्यां बाळांची पोटां भरता आनी आमचें जीवन फुडें जगता, कित्याक मायनी आमची पोटां भरपाक मायन जावंक ना, ती भायल्या लोकांची पोटां भरपाक मायन जाल्लेली आसा। जे कॉन्ट्रॅक्टर हाडले ते सगळे हांगा भायले हाडलेले आसा आनी आतां सुद्दां थंय काम करता ते सगळे आमचे गोंयचेच लोक आसा, पूण ते आवटसायड बिचोलीम आसा। की हालीं गेल्या दिकान जे ऑनरेबल हायकोर्ट ते जजमेंट येतले मायनींग ट्रान्सपोर्ट संदर्भात, तितून गायडलायन्स आनी SOP क्लियर आसतल्यो। म्हणजे त्यो जर गायडलायन्स आनी SOP जर फॉलो खंयची कंपनी करता जाल्यार कोण काय ऑब्जेक्शन करचो ना। पण आमकां दिसतलें की डायरेक्टरेट ऑफ मायन्स एंड जिओलॉजी आनी गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आपूण कितें तरी जबाबदारी घेवन कितें तरी एक्शन घेतलो म्हणून स्टेप्स इनिशिएट करतलो। बट अनफॉर्च्युनेटली आयज पासून तेंच्यांनी कांय केल्लें गेलें ना आनी आयज आमी पळयताले अचानक वेदांता कंपनीचो ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट जालो। वेदांता जे क्लेम करता की तांकां लीज ऑप्शनान मेळ्ळा, तांकां EC मेळ्ळ्या, ते EC मेळ्ळ्या तांकां तो रोड मेळुना, तो रोड प्रायवेट रोड, ज्या जाग्यांचेर आयज ट्रान्सपोर्ट जाता तो ट्रान्सपोर्ट मेन म्हणजे कम्युनिदाद प्रॉपर्टी, जर आमी एक मेंबर आसा त्या प्रॉपर्टीच्यान वता तो, ते आमी ऑलरेडी ऑब्जेक्शन्स फायल केल्या DMG मुखार आनी पुलीस स्टेशना मुखार। आमी 4 एप्रिलाक एक ऑफिशियल कंप्लेनूय दिल्ली एज अ कम्युनिदाद की तो रोड जो आसा पळय तो आमकां कोणाक दिवपाचो ना, अनऑथरायज यूज जाता तो स्टॉप करचो, आनी आमी थंय फेन्सिंग घातलेलें। पूण दादागिरी जी आसा पळय काही कॉर्पोरेट लॉबीची अशी आसा की आयज तेंच्यांनी हेवी मशिनरी हाडून ती फेन्सिंग सुद्दां उडयलेली आसा। तो व्हिडिओ आमी PIक शेअर केला आनी आमी डिमांड केला की ते मशीन आसा पळय ते मंडे म्हटल्यार हांगा शिफ्ट करून हांगा जाय, ना जाल्यार सगळे शेतकार हांगा बसतले। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत। विद्यार्थ्यांनी 10वे उपरांत स्पर्धा परीक्षेची तयारी करची अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विद्यार्थ्यांक केलां। गोंयांत हेर राज्यां प्रमाण हे परीक्षेची संस्कृताय निर्माण जावपाक जाय, तशेंच शिक्षकांनी भुरग्यांक करियरा संबंदीत मार्गदर्शन दिवपाक जाय अशें तांचें म्हणणें।
शेनवाराक शिक्षण खात्यान 8वी ते 10वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यां खातीर खास करियर गायडन्साचो वेबिनार घडोवन हाडलो. विद्यार्थ्यांनी 10वी उपरांत स्पर्धात्मक परीक्षेनी वांटेकार जातले जाल्यार ह्या परीक्षेची तयारी कशी करप हाचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी उलोवप केले. तशेंच शिक्षकांनी भुरग्यांक करियर संबंधी मार्गदर्शन दिवपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगले. सगळ्यांनी मेहनत घेतल्यार 100% निकाल शक्य आसा अशें तांचें म्हणणें. उपरांत अंतराळ क्षेत्रात गोंयच्या विद्यार्थ्यांचो वांटो कमी आशिल्ल्याची खंत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उक्तायली. दिसान दीस नवीन सायबर क्रायम जायत आसा. सायबर क्रायम जेन्ना म्हणटा की मोबायल आज सगळ्यांच्या हातात आसा, म्हणजे बँकेतल्यान पयशे काडी पासून तरी एखाद्या चलयेक फटोवपाचो सुद्धा प्रयत्न ह्या सायबर क्रायमांतल्यान जाल्या. असल्योय केसीस ह्यो आज रजिस्टर्ड आसात आणि ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन सुरूय आसा. म्हणून वेगवेगळ्या सायबर क्रायमच्यो केसीस कश्यो जाता ताज्या पासून आमी त्यो कश्यो अवॉइड करू शकता हाजेर तुमकां आमचे सायबर डिपार्टमेंट किंवा SP सायबर क्रायम हो तुमकां गायड करतलो, हो तुमकां मार्गदर्शन करतलो. IIT पळयता आसतना दुय्यम स्थान म्हणून पळोवं नाकात, कारण IIT शिकलेले भुरगे हेय बी वेगवेगळे पद्धतीचे म्हणजे एंटरप्रिनर जाल्यात, वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो नोकऱ्यो तांकांय मेळ्ळ्या. आमी नवीन कोर्स विच इज अ हॉस्पिटॅलिटी आणि हाऊसकीपिंग हो कोर्स येता त्या 15 जुलैच्यान आमच्या सगळ्या IITयांनी इंट्रोड्यूस करता. 6 मंथ्स हो थेरी कोर्स आसतलो. 6 मंथ्स ताज सारकेल्या टायअप केला विथ स्टायफंड, तांकां जॉबूय मेळटलो. म्हणून थोडेशे शिक्षणात जरी कमी असले आसत जाल्यार आमच्यो स्किल जर बऱ्यो आसत, आमकां वेगळ्यो जर स्किल्स आसत जाल्यारूय बी आमी खूब बरें काम करपाक शकता. म्हणजे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे विजन विकसीत भारत 2047 हाचो जेन्ना विचार करता तेन्ना मुद्दामून एक गजाल मेन्शन करता. आमी चंद्रयान जे चंद्राचेर सोडले त्या चंद्रयानाक फुडलो पार्ट हो कॅनेको ह्या कंपनीतलो विच इज अ कंपनी फ्रॉम गोवन बाब सरदेसाय ताजो ओनर, आनी ती आमच्या पिलर्णा हांगासर आसा. तेजो फुडलो डोम जो आसा हो गोंयांत मॅन्युफॅक्चर जालो. जाल्यार फुडलो स्पेस आनी चंद्रयानाचेर जर वयतले तेन्ना गोंयचे भुरगे कित्याक आसचे न्ही हो एकदां म्हाका प्रश्न पडटा. म्हणून तर तेच गोंयचे भुरगे अशा वेगवेगळ्या म्हणजे रिसर्च इनोव्हेशन IT सेक्टर्स ह्या हातूंतल्यान फुडें येवपा खातीर तुमकां जायती मदत सरकार करीत आसा. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीचे वेगवेगळे कोर्सीस गोंयांत अवेलेबल करतले. विकसीत भारत विकसीत गोवा ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे स्वप्न साकार करपा खातीर तुमी सगळे जाण हे आमच्या बरोबर आसतले, विकसीत गोंयचे वांटेकार आसतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सत्तरींतल्या वागुरे वाठारांतल्या वागरेश्वर देवळांत चोरी जाली. शुक्रारा मध्यराती चोरांनी देवळाचे गर्भकुडीचे मुखेलदार फोडून भितर आशिल्ले पितळीचे दिवे, समय तशेंच फंडपेटयेंतले रोख रक्कम मेळून सुमार 70,000चे सामान चोरांनी फारायले. पोलिसांनी ह्या चोरयेचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. आज सकाळी आमचे कामवाली जेन्ना वराक आनी तेजी बायल काम करपाक गेल्ली हांगा, तेंच्यांनी म्हाका इन्फॉर्म केलें, घरा कडेन वचून सांगलें की देवळाची सगळीं दारां ओपन आहा, कोणी तरी देवूळ फोडलां आसतलें म्हणून. तसोच हांव हांगा येयलो जाल्यार खरें देवूळ फोडलें, सगळीं दारां ओपन आसलेलीं आनी गर्भकूड बी ओपन आसलेली. आमची भितर पयशे जाल्यार गर्भकुडींतली सरमाळा, तशीच त्यो दिवल्यो आनी पुजेची सामान, तशेंच आमचे भायले एक रुमाचे तितून एक इंडक्शन आसलेलो तो एक गेलो. अशें आतां 3 फावटी जालें ह्या देवळाचे आतां हे चोरी करता. कोण ते आजून सारकें सापडना आमकां. मातशें हेची नोंद घेवची आनी मातशें आमच्या हांगासर गांवांत देवूळ नसल्या कारणान हांगासर कोण रहदारी चड आसना, ते भितर आहा, ताका लागून आमी बी तितकें हें करून पळोवंक येयना. डेली आमची रहदारी भितर चड आसना. आमी ताका एक गेट व्हडली तशी बसयल्या. 3 लोकां फोडून हेणी भितरले सामान आमचें जें कितें आसलें तें येलां. हेजी मातशी एक आमी आतां पुलिसांक बी आपण तेंच्यांनी सगळं घेतलां आमच्या कडसून कितें कितें येलां, कितें जालां तें मातशें तेंच्यांनी जबाबदारीन काम करचें. आयज सकाळीं अशें जालें की आमचो जो झाडूवालो आसलो, झाडू मारपाक येता सकाळीं जेना वरग म्हणून, आनी तेची बायल दोगांय जाणां सकाळीं हांगा आयलीं जाल्यार ते देवूळ सगळें फोडलेलें तांकां दिसलें. तेंच्यांनी ताबडतोब हांगा आमचो अध्यक्ष रोहिदास राणे हेका कळयलें, त्याच जर गांवांतल्या लोकांक कळयलें आनी त्या बद्दल सगळे लोक जमा जाले हांगा. तेच्या नंतर पळयलें जाल्यार ते दार सगळें फुडें कोलॅप्सेबल गेट जी आसा ती वाकोवन कुरपां भायर काडून
दार मोडून भितरल्यो ज्यो सरमळो आसल्यो सरमळो म्हणजे देवाच्या दोनूय सायडीन 5-5 दिवे लायिल्ले आसता पितळीचे ते काडले. समय आसल्यो सायडीक त्यो 2 व्हेल्यो आनी देवाचें जे पुजेचें साहित्य आसता तें व्हेलें. त्याच नुसार हांगा जे भायले 2 रूम आसा त्या रुमांतले रुमीचे लोकां फोडलीं आनी त्या लोकांतले कितें फक्त एक हें इंडक्शन आसता म्हणजे च्या करपा खातीर तेंच्यांनी दवरलें आसता भजनाच्या वेळार तें व्हेलें. अशे बारीक सारीक सगळे आनी फंडपेटी आसता ते फंडपेटी बी तेंच्यांनी फोडली. ती बी तेंच्यांनी फंडपेटी फोडूनय तातूंतली जी रक्कम आसली ते अंदाज हांगा कितें गांवांत आसल्या म्हणून बारीक आसतली रक्कम पूण ती सुद्दां 1-2 हजाराच्या आसपास आसूं शकता. ती बी तेंच्यांनी व्हेली. जवळ जवळ 70-80 हजाराचें टोटल नुकसान देवस्थानाक जाल्लें आसा. निमणे कन्हैया कुमार हिट अँड रन प्रकरणात मायणा कुट्टेरी पोलिसांनी अनवळखी मनशा आड खुनाचो गुन्यांव नोंद केलो. हाचे आदी ह्या प्रकरणात फोडे पुलीस स्टेशनांतल्या हवालदार रवींद्र नाईक, कॉन्स्टेबल अश्विन सावंत आनी रॉबर्ट वाहन चालक प्रितीश प्रभू ह्या 3 पुलिसांक निलंबीत केल्ले. ह्या विशींचो फुडलो तपास मायणा कुट्टेरी पुलीस करतात. तुमकां सगळ्यांक येवकार एक अपडेट आसा कन्हैया कुमार केसी भितर आनी आतां सद्याक मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे मायणा कुट्टेरी पुलिसांनी कन्हैया कुमार जी केस पयलीं हिट अँड रन म्हण केल्ली ती आतां मर्डर म्हण केल्ली आसा आनी अननोन पर्सनाचेर ही मर्डर केस रजिस्टर केल्ली आसा. ह्या केसीची म्हायती आमी तुमकां थोडीशी अपडेट दितात ती म्हणजे कन्हैया कुमाराची बॉडी मंगळारा राती IDC पठाराचेर जो रस्तो आसा IDCंतल्यान येतना वेर्णा थंय मेळिल्ली आनी मायणा कुट्टेरी पुलिसांनी ती नंतर हिट अँड रन म्हण रजिस्टर केल्ली कारण अशें म्हणटा की ताजे वयल्यान गाडी गेल्ली. पूण जेन्ना शवचिकित्सा अहवाल केलो तेन्ना ताजेर शवचिकित्सा अहवालाक सांगलें की कन्हैया कुमाराच्या बॉडीचेर 10 मार्क आसात आनी ते धारदार हत्यारान मारिल्लो ताका लागून हे मार्क आशिल्ले आनीक ताका लागून हाजो मृत्यू जाल्लो. हिट अँड रन न्ही हिट अँड रन मागीर जावपाक शकता. ताजे नंतर हलगर्जीपणाच्या आरोपा खाला फोंडा पुलीस स्टेशनांतले 3 स्टाफ सस्पेंड जाल्ले जे PCRचेर आसता. एक हवालदार, एक पुलीस कॉन्स्टेबल आनी एक PCRचो ड्रायव्हर हे 3 जाल्ले आनी पुलीस मागीर हाजे नंतर ह्या प्रकरणाचो तपास करताले. पूण आतां फायनली 72 वरांचे उपरांत मायणा कुट्टेरी पुलिसांनी ही मर्डर केस म्हण रजिस्टर केल्या अशी म्हायती दक्षिण गोव्याची अधीक्षक सुनीता सावंत हाणें आमकां दिल्ली आसा. पावसाक लागून माळोली सत्तरींत आशिल्ल्या PWD खात्याची बाय कोसळ्ळी. बायचो पंप भितर पडिल्ल्यान पंपाचें लुकसाण जालें. मजगतीं नानोडे सत्तरींत विष्णू जोशी हाणें बांदिल्ली राखणें वणत कोसळिल्ल्यान जोशी हांचें लुकसाण जालें. ताणें सरकारा कडेन लुकसाण भरपाईची मागणी केल्या. सध्या पावस सुरू जाला आणि खुबशा जाग्यार पडझडी सुरू जाल्लेली आसा. माळोली सत्तरी हांगासर जी सरकारची PWD खात्याची जी पंप हाऊस आसलेलो आणि पंप हाऊसाची जी बाय आसलेली ह्या बायचेर काल पावसा खातीर आयज सकाळी कोसळिल्ली आसा आणि ताका लागून जो पंप आहा तो उदकान पडून मोठें लुकसाण जाल्लेलें आसा. ह्या खातीर जे माळोली आणि बाकीचे जे गांव आसा नांदोडा तांकां उदकाची खूब टंचाई जाल्लेली आसा. पयलींच कितले दीस जाले उदका खातीर लोकांक त्रास करचो पडटा आणि तेतूनच भर पावसान उदक नासल्या कारणान लोकांक हेजे खूब अडचण जाल्लेली आसा. तशेंच नांदोडा बांबर हांगासर विष्णू जोशी यांची जी संरक्षण भिंत आसा ही पावसा खातीर कोसळिल्ली आसा आणि त्यांचें म्हणणें अशें आसा की कांय दिसा पयलीं PWDन हांगासर जे गटार बांदले ह्या गटारा खातीर जे खोदकाम केलें ताका लागून ती संरक्षण भिंत आसा एक जर रिजा बसली आनी ती कोसळिल्ली आसा. ताका लागून विष्णू जोशीन हांणी सरकार कडेन मागणी केला की तेंच्यांनी तेजी भरपाई दिवपाची. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सांगता. फोंड्या नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष रितेश रवी नायकान शेनवारा आपल्या पदाचो राजिनामो दिलो. नगरसेवकां मदीं जाल्ल्या अंतर्गत करारा प्रमाण दर एकल्याक 1 वर्स हे नगराध्यक्ष पद वांटून वतले अशें थारायल्लें. मात 1 वर्सा परस चड काळ जावन गेल्ल्यान रितेशान नगराध्यक्ष पदाचो राजिनामो दिलो. सध्या फोंड्या तालुक्यात एक चर्चेचो विषय आसा तो म्हटल्यार फोंड्या नगरपालिकेचो. फोंडेच्या नगरपालिकेचेर सध्या रितेश रवी नायक हे नगराध्यक्ष पद सांबाळटात. फाटली वेंचणूक जाल्या उपरांत जेन्ना नगराध्यक्षांची निवड जाल्ली तेन्ना रितेश रवी नायक हांचे समर्थक जे नगरसेवक आशिल्ले तांच्या मदीं अंतर्गत करार जाल्लो की दर वर्सा एकट्याक नगराध्यक्ष पद वांटून मेळटलें. पूण हालींच नगराध्यक्ष पदाची 1 वर्साची मुदत सोंपल्या उपरांत सुद्दां रितेश रवी नायक हांणी राजिनामो दिवंक नाशिल्ल्यान तेंच्या फाटल्यान नगराध्यक्ष जावपाक जे कोण इच्छूक आशिल्ले तेंची सगळ्यांची कोंडी जाल्ली. तेंच्या मदीं चलबिचल चालू आशिल्ली आनी खासा सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पालिकेंतल्या सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण
विद्यमान नगराध्यक्ष रितेश रवी नायक हांणी कालूच पालिका संचालनालयाकडे आपलो राजीनामो सादर केल्लो आसा. सध्या वीरेंद्र ढवळीकर हे नगराध्यक्ष पदाच्या शर्यतीत सगळ्यांत चड आघाडीचेर आसा. आता येता ते कांय दिसा भितर अजून मेरेन औपचारीकपणान ह्या राजीनाम्याची घोषणा जरी जावंक ना तरी अंतर्गत सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार रितेश रवी नायक हांणी आपलो राजीनामो दिला आनी रोखडोच फोंड्या नगरपालिकेक नवो नगराध्यक्ष मेळटलो. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान हांव शेखर नायक. 1 ते 7 जुलया मजगती वन महोत्सव मनयतात. ह्या वर्सा गोंयभर जायते कडेन वन महोत्सव मनयलो. शेनवारा रान खात्यान गोमंतकाच्या जोड पावलान काणकोणच्या लोलये वाठारांत स्नेहावन वन महोत्सव मनयलो. हे कार्यावळींत आंगले उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो. हांव म्हाज्या कुटुंबिया तर्फे म्हणजे प्रॉब्लेम हें कशें जाल्लें की हांवें 70 झाडां ह्या वर्सा रोवपाक थारायलें कित्याक हांव 70 पदार्पण करपाचो म्हण हांवें पयलें ठरलें आनी ते राजू म्हाका म्हणपाक लागलो जेन्ना तूं 70 झाडां रोयता ती मायज रोवया आनी गोमंतक आनी हाजे मार्फत करया म्हण. हांव गोमंतकाच्या सबंद टिमीचे जे हांगा आयले रानाक आयले तांचे आभार मानता. त्याच बरोबर फॉरेस्टाचे सगळे अधिकारी जाणें सहकार्य केलें ताणें म्हाका झाडां धाडिल्लीं. हांवें म्हळ्यार ना आंब्या धाड रोखडी ताणें आंब्याची आत धाडली. चड करून रेंजराचे आमचो अनंत वेळीप ह्या सगळ्यांचे आनी ताजे बरोबर आयिल्ले त्या सगळे टिमीचे हांव आभार मानता. जर अशेंच जर सगळें कॉपरेशन जर उरत तर गांवांतलीं रानां बरी जावपाक कांय हरकत उरची ना अशें दिसता. एक बरें दिसता म्हाका की आतां सगळे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान इतले मोठ्या प्रमाणाचे लोकल लोक आयले आनीक ताजे फुडलें म्हळ्यार बेळी बाब बी सगळे लोकल आनी रानान वनान रावपी लोक तांकां रानाचें म्हत्व खबर आहा. आनी सालेलकार प्रकाश सालेलकाराकय आमी वळखताले. सो तांचे हे सगळ्यांचो एक चळवळीचो भाग जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता चळवळीचो भाग जातलो तुमी सगळे आसता. आमचो एक नॅशनल प्रोग्राम चालू आसा मेरी लायफाच्या अंडर एक पेड माँ के नाम म्हणून. हातूंत कशें आमी ठरयलां की एक फूल इंडियेक जवळ जवळ 140 कोटी झाडां रोवपाची आसात. तशीच गोंयाक 2 लाख झाडां रोवपाची संकल्प गोंयान घेतिल्लो गोंय स्टेटीन घेतिल्लो आसा. ही प्रायवेट लँड गव्हर्मेंट लँड तरेतरेचे NGO इवन लोकांच्या घरा कडेन बसून जर तर कोणी लायता जाल्यार आमी ती ताका प्रोत्साहन दितात. आतां आज आमी हांगा काणकोण आयिल्ले आसात. तेन्ना आमी हांगा लोलयेकर बाबाच्या हातूंत आयिल्ले आसात. थंय ताणें आपल्या आवयच्या नांवान एक झाड रोयिल्लें आसा. तशेंच ताच्या फॅमिली मेंबरांनी झाडां रोयिल्लीं आसात. अशे तरेन आमी बाकीच्यांकय सांगूं सोदतात की तांणी येवन फुडें येवन अशें हें करचें. 8 वर्सां पुराय जाली मात अजून मेरेन तुळ्या वाठारांतले हॉस्पिटल सुरू जावंक ना. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभे वेळार 2023 मेरेन तुळ्याचें हॉस्पिटल सुरू जातलें अशें आश्वासन दिल्लें. मात अजून मेरेन हें हॉस्पिटल उक्तें करपाचें नांव घेनात. देखून केन्ना तरी तुळेचें हॉस्पिटल उक्तें करतले असो प्रश्न थळावे विचारतात. आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी 32 कोटी रुपया खर्च करून तुया वाठारान हॉस्पिटल बांदलेले. हे हॉस्पिटल बांदून 8 वर्सां पुराय जाली अशें तुयेचो आदलो सरपंच निलेश कानोलकराचें म्हणणें. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी अधिवेशना वेळार 2023 तुयेचें हॉस्पिटल सुरू जातले अशें आश्वासन दिल्लें. सध्या 2024 वर्स सुरू आसा. देखून केन्ना तरी हॉस्पिटल सुरू करतले असो प्रश्न तांणी ह्या वेळार उपरासलो. तशेंच बेगोबेग तुया वाठारांतलें हॉस्पिटल सुरू करचे अशी मागणी आदले सरपंच निलेश किनोलकारान केला. घडशी आसा तुये जे प्रोपोज हॉस्पिटल 2021 सालान 9 ऑक्टोबर दिसा आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान हेच ते हॉस्पिटल जेचें इनॉग्रेशन केल्लेलें आनी लेटर ऑन मागीर एक हांगासर एक धाकटेशें डायलिसीस सेंटर चालू आसलेलें.
तेज्या उपरांत हे पॉलिटिकलांक फक्त विजिटींग डेस्टिनेशन जाल्लेलें आसा. फक्त येयात, विजीट करात आनी 2 शब्द उलयात आनी वचात. म्हटल्यार अजून मेरेन हेजेर एक सुद्दां कसलें काम जावंक ना कसले तेजेर म्हाका दिसता फायल फुडें वचोंक ना. आतां आयज हांगासर येवपाक मेन कारण म्हणजे गेले जे पावसाळी अधिवेशन जाल्लेलें 2023 तेन्ना आमच्या आमदारान माननीय श्री जीत आरोलकर यांच्या प्रश्नाक एक उत्तर दितना मुख्यमंत्रीन सांगलेलें की डिसेंबर 2023 पयलीं चालू करता. आतां हे दुसरें पावसाळें अधिवेशन येयल्लेलें आसा आनी म्हाज्या म्हायती प्रमाणे अजून GSIDCन हे कोणाक हँडओवरूच दिवंक ना जे कन्सर्न डिपार्टमेंटाक दिवंक जाय ते. सो हेजें भवितव्य कितें तें सारकें कळना, स्पश्ट जायना. दुसरें म्हणटात की जेन्ना आरोग्य मंत्रीन हांगासर येवन पळोवपाचें आनी कितें घेवपाचें अपडेट, जेन्ना मुख्यमंत्री अधिवेशनान जेन्ना एक स्टेटमेंट दिता तेन्ना तो स्टेटमेंट तेणी जो दिल्लो की डिसेंबर 23 चालू करता, म्हाका दिसता तेन्ना तेका आमच्या मुख्यमंत्रीक कोणीन तरी चुकीची म्हायती दिल्या आसल्या कारणान तेणी तो स्टेटमेंट दिले आसतलो. आनी जर म्हायती तेका ती चुकीची दिवंक ना आनी जर खरी म्हायती दिल्ली आसतना जर सुद्दां स्टेटमेंट दिलो जाल्यार म्हाका दिसता आरोग्य जे डिपार्टमेंट आसा तांकां हेचे पडलेलेच ना. फक्त आमकां पेडणेकारांक आतां भंय कितें जाला, जसो एक इंडोर स्टेडियम काडलो आनी एक हेका दिलो प्रायवेट सेक्टराक काडून चलोवपाक, एक्चुअली तो केल्लो पेडण्याच्या लोकांक खातीर, म्हटल्यार काडलो आनी कोणाक तरी भाड्याक दिल्लो आसा. फाटल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात आपले मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलेले की डिसेंबर 2023 पर्यंत हे हॉस्पिटल सुरू जातले म्हूण. पूण ते हॉस्पिटल आयज मेरेन जावंक ना. ह्या वाठारांतले आदले सरपंच निलेश कानोळकर आणि ॲडव्होकेट सीताराम परब हांणी ह्या हॉस्पिटलची भेट घेवन तांणी मागणी केला की लोकांची समस्या वाडत आसा. हॉस्पिटल वाठारांत जी झाडां झुडपां वाडल्यान निसरट जाला आनी हे हॉस्पिटल बेगीबेग सुरू करचे, जेणे करून आतां पावसाळी अधिवेशन आसतलें त्या अधिवेशनात मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी हे हॉस्पिटल केन्नाच पुराय जातले, केन्ना सुरू जातले हाची एक ठोस आश्वासन दिवची अशी तांणी मागणी केल्या. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सज्जना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस. आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर.